I wrote The Silent Night about these depictions of St. Joseph in art because of the fact that there is such an incredible wealth of imagery of St. Joseph. And we get used to perhaps very early images where we see Joseph sort of sitting in the corner, turning away. These are images from the 4th, 5th, 6th century. Images when there was the concern of protecting the idea of the virgin birth, protecting the idea of the divine paternity of Christ. And so Joseph started out as a sort of side figure, a character actor who barely made an appearance in the scene. But as of the 11th century, we see this incredible development of Joseph. As Joseph grows in scope and range of his depictions, he goes from being a young, virile man in the hands of Murillo to looking like a doppelganger of St. Peter in the hands of Giotto. So there's an incredible, beautiful wealth of Josephs for us to think about, especially during the time of the Nativity. Begin, mol paveli utrushi, tarkaye begin, mol paveli utrushi, kalkantuli kadung kamka, usvarantu adung kamka, amchi patka utrunaltor, sasnicine takong poltor, tarkaye begin, mol paveli utrushi, tarkaye begin, mol paveli utrushi. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक की आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुसिनो कॉस्ता हाच्या आत्मे पासत आनी दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या गेल फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया लुना आनी प्रिया पेरेरा आयज आपल्या लग्नाची 25 वर्सां मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत, आमच्या घोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासतूय मागुया. आनी सगळीं जीं कोण बरीं नात, भोव करून आतां कोविड-19 पिडेक सांपडलेलीं आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, घरान आसात, तांच्या सगळ्यां पासत मागुया. देवान तांकां पेकोवणेचो हात लाव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. ओ पळय म्हजो मोग येता, पर्वता वयल्यान उतरून तो येता. गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांतलें वाचप आज आमी करतले. बाबा भयणीनो, देव आमकां सगळ्याच तयारीन
आपूण पयली सुवातेर आपूण आमकां भेट करूंक येता. आमची तयारी जावंक तो आमचे लागीं विनोती करता. लागशिल्ली तयारी ह्या दिसांनी नातालांचे परबेक आमी करता तेन्ना उदीक आनी उदीक ह्याच आमच्या मोग्याक मेळूंक आमचे भितर भावार्थ बोरवोसो आनी उदीक विस्वास मारे भाशेन आसूंक ह्या मिसांत आमकां खोतखोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोने मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदविता देवा आनी तुमकां बाबा बेलिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागून सदांच सांगवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बेलिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पुर्जेची मागणी दोयेनाय. आमचे मनशा सैम घेवन येता त्या तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसता. तो वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताचे इनाम सोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासपूत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. गितांतलें गीत हे पुस्तका वेलें वाचप. हो म्हज्या मोगाचो ताडो, हो म्हज्या मोगयाचो ताडो. म्हजो मोगी पर्वत उतरून कसो येता तो पडे. पडे पर्वतां वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वेल्यान धांवून तो येता. म्हजो मोगी पुरुश मेरवा सारको वो ताच्या पोरा सारको. पडे तो आमच्या दुर्गा फाटल्यान उबो रावला. जनेलांतल्यान तो भितर नदर मारता. बुरकांतल्यान चोरयां दोळो मारता. म्हजो मोगी उलोवंक लागता. तो म्हाका म्हणटा, ये गो म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कित्याक पडे हिंवाळो येवन गेलो, पावसाळो सोंपलो, पृथ्वीर फुलां दिसूं लागलीं. खुशाल गितांचो वेळ पावलो. आमच्या देसांत कोवळ्यांचो साद आयकूं येता. रोमडींचीं फळां पिकूंक पावल्यांत आनी फुलवंत दाख वेली आपलो परमोड विस्तारता. ये गो म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कोळपाच्या वेरांनी आनी दोंगराच्या पाडसोडांनी लिपून रावतल्या म्हज्या पारव्या, तुजें तोंड म्हाका दाखय. तुजो ताडो म्हाका आयकुसो कर. कित्याक गोड गोड तुजो ताडो आनी सुंदर तुजें तोंड. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. परतून म्हणुया. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोड गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणणी करात. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची. ताच्या काळजाचे अंतरेक संस्थीचे संस्थीक लागतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरजा बागी. असले पुर्जेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात.
आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पोलियोनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सोवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. उडकार. Sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, sui. आमचे मोदें देव तूं आमचो राजा आनी समर्थ दिनार. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमची सोडवण करूंक ये. Sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, sui sorves porak, sui. Sorvespo तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somya. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसल्या एका शारांत दडवडान गेली आनी जाकरेसाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताड्यान तिणें म्हळें, उस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी कांय बरें सोबीत सुंदर हें वाचप. आमी म्हणूंक जाता घडये की एक कविता कशी ती, कित्याक एक मोग्यो आपल्या मोग्याक कशे तरेन तो तिका आपल्या मधुर उतरांनी आपूण तिका आपलोच मोग दाखोड करता तें आमकां ह्या वाचपान मेळटा. आनी देव बाबा भयणीनो आमचे सवे हेंच करूंक आवडटा, कित्याक सरवंडार येवचो आसलो तेन्ना देव सगळे आपले पोरचेक तयार करतालो. प्रवाद्या वरवीं, बाकणारां वरवीं आनी बऱ्या मनशां वरवीं, जाणारां वरवीं देव आपले पोरचेक तयार करूंक तांकां सरवंडार घेवंक तयार जावंक जाय म्हूण तो बाबा भयणीनो जायती तुसवीत करतालो. आनी हेंच करता आसतना देव काय बरो ह्या गितांतल्या गीत ह्या पुस्तकांतलें वाचप आमकां आयचे दिसा मेळटा. आनी कांय बरीं उतरां. ओ म्हज्या मोग्याचो ताळो, म्हजो मोगी पर्वत उतरून कसो येता तो पळय. पळय, पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वेल्यान धांवून तो येता. म्हजो मोगी पुरुश मेरवा सारको वो ताच्या पोरा सारको. पळय, तो आमच्या दुर्गा फाटल्यान उबो रावला. आमी जाणा भाऊ भयणो, एक मोगी आपल्या मोग्याक भेटूंक जाय ते प्रयत्न करता. जेन्ना आडकोडे आसतात त्या आडकोड्यांक फुडो करूंक तो तयार आसता. जेन्ना आपल्या जिवितांत बाबा भयणो कोश्ट येतात, हे कोश्ट आनी संकोश्ट येतात ते ताका कांयच न्हय, कित्याक ताच्या मोग्याचें चित्र ताच्या दोळ्या मुखार आसता. आनी आपल्या मोग्याचो मोग ताणें अणभवलेलो आसता देखून अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितांत बाबा भयणो येसवंत जावंक तो दिसपोटी वावुरता. आनी हाका लागून आयचे जबाब आमी घातला तो जावन आसा, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. कित्याक जीं बरीं मनशां आसात तीं सदांच देवाची सोडवण आपल्या जिवितांत आवडटात आनी देवाची सोडवण पळयतात. आसेल वो भाग्योंत आसेल
आमच्या फिरगोजेचो पवित्र सभेचो एक जाणार बाबा भयणीनो आदलो जाणार आनी तो आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा देवान देवाच्या पुता वरवीं ह्या संवसारान बाबा भयणीनो सगळें रचून आयलें जाल्यार मारयेच्या पुता वरवीं ह्या संवसाराची सोडवण जाली. आमी बाबा भयणीनो खरेंच सुभागी कित्याक तोच जेसू आमकां मारये उद्देशी फावो जालो आनी हें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. मारयेच्या भावार्था बरवंशा आनी विस्वासा वरवीं बाबा भयणीनो ती आपूण सदांच देवाच्या उतराक खालती रावली आनी हे खालतेपण तिणें आपल्या जिवितांत घेतलें आनी देवाचें उतर मानून आपल्या जिवितांत तें दाखोड केलें. देवाचें उतर तिका आयलें तेन्ना ती सगळीच घाबरली खरी पूण देव आपल्या सगळें व्हड व्हड विस्मितां करतलो म्हूण ह्या भावार्थान आनी बरवंशान ती जियेली आनी तिचो विस्वास पडून देवान व्हड व्हड विस्मितां मारये उद्देशी ह्या संवसारान आपल्या पुता सवें करून दाखयली. भाऊ भयणीनो जेन्ना मारिया आपल्या मावशी भयणीक गाब्रिएल देवदूता उद्देशी ती जेन्ना आयकता की तिची मावशी भयण गर्भेस आसा सव्या म्हयन्याची धांवून ती वेता धडवडान गेली अशें आमी आयकता आनी जाकारेसाच्या घरान भितर सरता तेन्ना ती नोमान करता एलिझाबेथीक कुरपेन बाबा भयणीनो हें नोमान तिचें आसता आनी हें नोमान आयकना फुडें एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसलो जो बातिस्त भाव भयणू कुरपेन भरता आनी सगळोच भाव भयणू उण्ण्यो मारता तिच्या कुसव्यान आनी काय बरी एलिझाबेथ म्हणटा तुजें नोमान आयकना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली भुरगे कुरपेन तो भरलो. बाबा भयणीनो हें बाग आमकां सगळ्यांक देव फावो करता जेन्ना मिसाचे भेटेन तो हांगासर राजी जाता. आमी नातालाची परब करूंक सगळी तयारी करता. कसली तयारी जाली आमची गुडीक भायल्यान गण सगळो जालो आमचें बरें डेकोरेशन बरें पेंटींग बरे तरेन नवीन ड्रेसां बरे तरेन नवी वस्तू बरे तरेन नवो कुस्वाद करूंक आमी सगळीं तयार जाता पूण आमची उत्मीक तयारी करूंक गरज. जायते फावटी गुडीक उत्मीक तयारी बरी जायना. हांव आनी कित्याक कुमसार जातलो फादर हांवें कांयच पातो करूंक ना. हांव खालींच जालोलो जाले 2 म्हयने कुमसार गरज ना म्हाका कुमसाराची अशें आमकां दिसता. पूण संदानाचो साक्रामेंत आमी केन्ना घेता तेन्ना देवा सवे आनी मनशा सवे भाव भयण आमी आमचो संदान घडोवन हाडटा आनी हाका लागून आमी म्हणटा बऱ्या मनशानू नवें गीत रचून गायात. देव आमचे सवे व्हड विस्मितां करता जशें ताणें मारये आनी एलिझाबेथी सवें केलें. आमचे सवें व्हड विस्मितां जावं तोच जेसू आमच्या काळजान येवन आमचे जिणेंत रिगून रावंक सोदता. ताका आमी येवकार दितना आमच्या जिविताची भोव करून उत्मीक जिविताची तयारी आमी करुया. नवसरणी आमची करुया पातोक सोडून दिवया आनी सरवंडाराक घेवंक आमी सगळीं तयार जावया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. Bapa nam लागीं दिवंक तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितू करता वेदी तिचेर तुका समर्पिता
मोशा भाव बिंदय मोशेन तुमचें बलिदान सूर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसले सामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पोदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सुरवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे समे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कार्यान सूर तांचे जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पुरगुटलें उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार माईन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी करोराचे हें रगत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्ताचो गोट पुरगोटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू जिवोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत तर आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखार मोल पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मेरी देवाची माय सांगातीचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगात तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन.
आमच्या सरोंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार, दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता उतर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचे दिसका जी कुशे परम तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जची येतान रासपूत चलयताय सासणाच्या ससनां. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुम्या खातीर मागणे मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू उगडास करीन जाल्यार तुजो काळजा संतोशानोंद भोगता कितलो, पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो तातूंच कायेन विरून वेचाक आत्मो. जेजू तुझ्या पवित्र नावाक सारखे मधुर सगळीं खंयसर गांवचे गोडवे उतर तोंडांतले गोडचे दुलोप चिंतून मनांत ना उपसोचे. जेजू पातक्याक येतलोच तूं बोरवासो उलो माथ्याक इतलोच तूं कोण वाडो. तुका सोत्याक इतलोच म्हूण तूं बोलो, थोर भोगतोल्यांक कसो तूं ना जावचो.
प्रार्थुया. भू व्हरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या पवित्र गुटान आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरोंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका खालती रावोशें कोर आनी परी ओतम्याचें आनी कुडीचें तारण सुबामपणान आमकां मेळूं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, आमची तयारी नातालांचे परबेक बरे भशेन करूंक कुमसाराचो साक्रामेंत जे कोणाक घेवपाची खुशी आसा आनी गरज आसा तांणी कुमसाराचो साक्रामेंतान भाग घेवचो. दर दिसाक ह्या दिसांनी मिसा उपरांत आमी कुमसाराक आसतले. तशेंच फाल्यां बुधवार आनी सांजेर 7 वाजता आमी भोव पवित्र संस्काराची भोजवण करतले. ताच्याहून पयलीं 6 ते 7 वाजता आमी कुमसाराक हाजीर आसतले. कुमसाराकूय वांटो घेवचो आनी भोव पवित्र संस्काराची भोजवणींतूय आमी वांटो घेवन आमची तयारी बरे भाशेन करुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. उचन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. माहेकांत लुतीन बोलले राये स्वर्गा संसाराचे सोदांचा